धारबांदोडा हे गावात थळाव्यांनी आपले गावपण सांभाळून दवरला। अजूनही थंयचे लोक झऱ्याचो आणि व्हाळाचो वापर करतना दिश्टी पडटात। गावातली शेतां भाटां कुळागरां तळ्यांनी भरिल्लो हो अस्सल गोंयचो ग्रामीण भाग म्हळ्यार अतिताय जावची ना। ह्या वाठारांतली भाजी फळावळ भात वा हेर सगळी पिकावळ नैसर्गिक उदकांतल्यान पिकयल्ल्यान ती सामकी रुचकर आसता। ह्या गांवान आपली संस्कृती बेस बरी दवरल्या। आमची जे उदक आसा सादारणपणे जंगली भागात ती जी उदक आयिल्लें आसता व्हाळा नाल्यांतल्यान जे व्हाळांतल्यान म्हणटा ती नैसर्गिक रित्या जमनींतल्यान पाजरून आयिल्लें आसता। ते उदकाची सर आमी शहरांत जे आसा त्याच्या बरोबर जायना। हेचें कारण कितें, जे आमकां शहरांत जें उदक मेळटा तें प्युरिफायड करून धाडलेलें आसता। साठयल्लें उदक वापा तेतूर मागीर तें पावडर घाल हें घाल ते नळांतल्यान धाड, तेजो टेस्ट आणि जंगली भागांतल्यान झऱ्या नाल्यांतल्यान झाडां पेडांतल्यान पाळांतल्यान फुलांतल्यान जे उदक येता तेजो आणि हेजो जमीन आसमानाचो फरक म्हाका सांग, आसता। पूण एका तेंपार आमी हेच उदक पिताले, हय बांयचें उदक डायरेक्ट काडून पिताले। हय आतां एक सांग, गांवांतलो मनीस विशेषतः तुज्या भागांत धारबांदोडा ह्या हे जे पळय उदक येता हय खंयच्यान येता? व्हाळांतल्यान येता, लोकांनी पाट निर्माण केले तातूंतल्यान येता। हें उदक लोक पितात, डायरेक्ट पितात। हय ते डायरेक्ट पिता आणि ते प्युरिफायड उदक सामकें क्लीन, म्हणजे ते आमचे कितें आसा थंय लोक वस्ती चड ना, म्हणजे गरम हे तापोवपाची गरज गरज ना तुमकां। आणि ते इतले टेस्टी आसा। हांव जर अजून त्या व्हाळांत पियत पावत चुकोन जाल्यार ते उदक घडा एक लिटर उदक पिता। इतले उमेदीचे आणि सामकें टेस्टी उदक आसता। आता जी भाजी सुद्धा असता पळय आमची जंगली, ती इतली ज्युसी असता, जे आमकां हांगा बाजारांत मेळटा ती मेळना। ते कितेंय करूं, ते फर्टिलायझर घालूं हे घालूं, ते उदकाचो जो टेस्ट आसा, जी हळमी आसा पळय आर्टिफिशियल करतात ती आणि आमची हळमी हितूर खूब फरक आसा। ह्यो जे गांवगिरे भाग आसात हय ते अजूनही अशे तरेची भाजी पिकता, तुमचे कडेन फळां असली जातात, आणि अजूनही लोकांनी ती लागवड चालू दवरल्या। शेतकरी अजूनही थंय अशे तरेचे पीक घेता असो ताचो अर्थ न्ही। आता जालें कितें साहेब, तर जे खेडेगांवांत लोक आसा तेंच्यांनी तो व्यवसाय असो तेंच्यांनी पळोवना। समजा तुम्ही आयले काडली भाजी दिली, पण तेजेर बाबा व्यवसाय करपा जाय, हो पणजे सारख्या म्हालान व्हरपा जाय जावं मडगांव सारख्या शहरान व्हरून विकपा जाय असो तेंच्यांनी विचार केलो ना। आता इवन दूध सुद्धा प्रत्येकाच्या घरान गायो गोरवां आसतालीं आणि भरपूर ताक करताले। आपल्या जाय ते पिल्ले सगळ्या गांवांतल्या लोकांक वाटलें की उरलेले ताक बी ते गायरीन ओतपाचें। ही सिस्टम आसली, मागीर सोसायटी जाली आणि सोसायटीक घालपाक लागली आणि ती पद्दत नश्ट जाली। ग्राम संस्कृती आशिल्ली गांवांत, हय प्रत्येक मनीस आपल्याक जाय तितली पिकयतालो, भाजी पिकयली, फळां जाय तितली लायली, कांय दुदी लायलो, बाकीच्यो अशे तरेची तवशी पिकयली। हे अजून चालू आसा? हय आसा, पण तेजें प्रमाण खूब जालां आणि हेजें कारण म्हणजे कितें जालां, सरकाराची काहीतरी आडमोठी धोरण अडवणूक सतवणूक जी तेंच्यांनी जंगली जनावरांक जे सवलती दिल्या त्यो शेतकऱ्यांक खूब म्हारग पडल्या। पावसाळी पिकी जर सोडलो जायत जाल्यार तेंचे कडेन दुसरो पर्याय ना, आणि हेंकां सबसिडी दिवच्या परस जे जनावरांचेर जर तेंच्यांनी कंट्रोल केलो। तूं म्हणटा गवेरेडे, माकड, खेती हे सगळें तूं म्हणटा न्ही? बरोबर, मोर सुद्धा सोडिना, शकरो सोडिना, माकड, खेते, रानडुकर, गवरेडो ही सगळी जनावरां तेंचे तुटून पडटा। मोर एक सोडून दी, पूण माकड कित्याक मारची न्ही? कारण हाजे पयलीं जे पळय पर्यावरण तज्ञ आतां म्हणपाक लागल्यात की माकडाक मारात, ते शेतां तुमचे पिकां उद्ध्वस्त करून उडयतात, बारीक बारीक कोंबरीच काडून उडोवप। हय बरोबर आसा। ते माकड मारी म्हणून स्पेशल एक जमात आसली, आणि त्या जमात जशी ती रानांत गेली तेंकां एक असो उग्र वास येतालो। त्या वासान धरून ते इतले पळटाले, शेपडी तुटसर माकड पळटाले। जे आमी आर्मां घेवन गेले, कुत्रे घेवन गेले म्हणून आमकां भिना, पूण तेंचे ते भाले आणि त्यांचा तो वास आणि त्यांची ती दरार आसलो माकडवाल्यांचो, तो माकडांक सामको पॉवरफुल आसलो आणि गडगडीत ते पळटाले जीव सोडून, आणि ते बरो कंट्रोल करताले, आणि ते खरी जमात गरज आसली। पण सरकारान कितें केलां, तांकां सिटी एरियेंत हाडून दवरून ताका सोशलायज करपाचें ठरयलां, आणि हेजो परिणाम आमकां त्रास जाल्या। आयज घराचे नळे दवरिना ते,
नाल दवरिना जर माकडांक जर केन्ना तूं वाजयलें आनी जनावरांक जर आवाज केलो आनी सदांच जर त्या माकडांनी आयकलो जन्म पासून जाल्यार त्या वाजण्यांक ते वाजत्र्याक ते भिना आनी हांकां एकमेव उपाय म्हणटा ते जे माकड मारी आसता पळय तेच फीट आसले. पुर्तुगेज टायमार अशें आसलें एखादो जर समजा वाघ मारलो तुवें आनी शेपडी दाखयल्यार तुका ते बंदूक दिताले. हांगा जालां उलटें, हांगा जर वाघाचे वाटेक गेलो जाल्यार तुका सामको झेल. म्हणजे ह्या प्रमाणे सगळ्या लोकांनी जनावरां वाडल्या, किट्टे वाडल्या, जीव जंतू वाडले आनी मनशाचें लायफ गंभीर जालां. फुडें ताका जगप कठीण जातलें. आतां तेजो निसर्गाचो समतोल उरपाक शकना, जनावरां चड जाल्या आनी ताका प्रोटेक्ट करपाक गव्हर्नमेंट करता. अशा पद्दतीन सर्वसामान्य जो शेतकरी आसा, जो गरीब मनीस आसा, तो जगणे खेड्या गांवांत जगूंक शकना हे पद्दतीन. ताका संरक्षण जाय, आपल्या कडधान्या पासून ते सगळ्या पिका पासून संरक्षण जाय, हेचीच एक खरी गरज आसा.